एक भुरगे आमचे धाकले वाड्या वयले हांगा सकाळी फुडें खेळटाले थंय खेळटा ते अशें सकयल देंवले म्हणटकीर हांगा एक 10-15 कुत्रे सामके अटॅक केले ताका अटॅक करून हांगा ओडीत हांगा येयलो हांगा येयलो सामके ताका अटॅक मारलो ते धाकले भुरगे न्ही अटॅक करीत जाल्यार मागीर एज ताका आसतली एक 1.5 वर्स बी आसतली सामके सायडीन मेला आतां फोन करून विचारले आमी ताका आतां जीव ना म्हणून जीव सोडला म्हणून सांगला तांचे पेरंट्स बीन कोण आशिल्ली सकाळचे वांगडा सकाळी ना ते घरा कडल्यान अशें खेळटा भायर सरले सकाळी फुडें हांगा हे कुत्रे भरपूर आसा काय म्हणटा भरपूर आमी जाय ते फावटी ताका फातर मारून 25-30 त्या प्रोसेस चालू आसा ते आनी थंय जागो दिवन आमी एक डॉग शेल्टर घालून थंय आमी सगळे जे कुत्रे हांगा आसा फोंड्या सिटी भितर तांकां थंय व्हरून स्टरलायज करपाचें आनी तांकां सगळें वॅक्सिनेशन करून तांकां वेगळे कोण ट्रिटेड डॉग आसा तांकां वेगळे दवरपाचें. म्युन्सिपालिटी बरी डिसिजन घेता की बाबा हांकां मारपाक जाय पण थोडे लोक ते मारपाकूच दिवपाना तुका सो हाजेर एक एमिकेबल कितें तरी काडपाक जाय. खूबच वायट दिसलें की एक ल्हान 1.5 वर्साच्या चलयेक आनी तांणी उडून व्हेलें. कितले म्हण कुत्र्यांक उरतलो तूं पळयत जाल्यार एक रानकिनी कुत्रे पळोवपाक मेळटा पळय थंय जशें एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय सबंद म्युन्सिपालिटी एरिया आमचे प्रयत्न हे चालू आसात. आमी कितें करता तेंकां पीपल फॉर एनिमल ते मनीस येता तांकां ते व्हरता स्टरलायज करता परत हाडटा त्याच जाग्यार हाडून सोडटा. तळय दुर्गाबाट हांगासर आनी 1.5 वर्साची चली हे सकाळी फुडें घरांतल्यान भायर सरले खेळपाक लागून म्हणून कुत्र्यांचे ग्रुपूच आयलो आनी तेजेर एटॅक केलो आनी तेजेर एटॅक असो केलो की तेजो जीव गेलो तितूर. लोक हो तांकां रस्त्यार हेवटेन जेवण घालता आनी ते जेन्ना भुकेल्ले आसता तेन्ना अशें करून ह्या लोकांचेर जावं ल्हान भुरग्यांचेर एटॅक करता. तळय दुर्गाभटाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.